हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी आयज हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाच्या दोन रेसिपी. एक रेसिपी आहा ती ताळखुळ्याची भाजी आनी दुसरी रेसिपी आहा ती चण्याचो रोस. तुमच्या बरोबर म्हटल्यार शेअर करूया आमी कशें कितें करता ती. सो गायज चला तर टाइम वेस्ट करूया नाका, फटाफट रेसिपी पळोवन घेवया. सो हे आसा ग्रीन चणे, ग्रीन पीस म्हणू शकता आमी. रातभर तिनी फुगत घातलेले आनी तेतूनच आतां ॲड केला तिनी कांदो एक चिरून आणि आता ती हे सगळे हे करून सिटी काडटली. आणि आता आम्ही सिटी काढून घेतली. 3 सिटी काढून घेतली. चणे प्रॉपर उकडा आसा 3 नाले 4, कारण एकदा चणे तितले बरे उकडाना. सो 3 नाले 4 सिटी आम्ही काढून घेतली आणि त्याच्या मागीर दाखयता तुमका. त्यापर्यंत हे पोवन घेवया. सो हांगसर तिनी सोय घेतल्या रोसाक लागून भाजपाक. हांगसर कांदे घेतलेले आसा तिनी, लसूण आणि कढीपत्ता. सो हे भाजपाचे हे सगळे आमचे. आणि हांगसर आमी आता रोसाचे भाजून घेवया. हांगसर पयलीच ॲड केली तिने लसूण. लसूण परतून घेऊन जाय, मातशी हलकीशी तांबडी जायसर. त्याच्या मागीर कांदो, आणि आता कढीपत्ता. थोडं फोडणी मारता आम्ही, फोडणी मारी ना. हां, कढीपत्ता थोडी जण फोडणेक घालतात, बट आम्ही तो भाजतानाच घालतात. जेन्ना हे सगळे सोयाबीन फ्राय करता पळय तेन्नाच आम्ही तो ॲड करता. कढीपत्ता काढून दवरता पोटान मेळटा, फोडणी तो काढून दवरता म्हणून आम्ही सोयेन भाजता वाटून. आणि आता लास्ट सोय. सोयूय तशीच परतून घेवंक जाय, म्हणजे तांबडी जायसर दवरूंक जाय, मातशी तांबडी जायसर. आणि आता ॲड करता मम्मी हळद 1 चमचो. आणि कितले घातला ते बीन तुमकां प्रॉपर हांवें सांगूंक ना, कारण अंदाजान घालू शकता तुम्ही, कारण एक्झॅक्ट म्हणजे आमची क्वांटिटी डिफरंट आसतली, तुमची क्वांटिटी डिफरंट आसतली. आणि हे सोय जी घातल्या मम्मी ती 1 वळे घातला. हळद परतून घेतली तशी आता मम्मी ॲड करतली घरगुती आमचो गरम मसालो. हो आम्ही घराच करता, सो तो ॲड करतली 2 चमचे. तुमका जर तिखट नाका चड जाल्यार तुम्ही कमी बीन घालू शकता. सो तोय बीन परतून घेवंक जाय. आणि ऑलमोस्ट आमची सोय आता आसा ती रेडी आसा रोसाची. सो आमच्या हांगसर न्हय चून भाजून रेडी आसा. आता मम्मी वाटपाक घेता आणि आता आमी काय ॲड करचे ना वाटताना बीन मसालो बीन. सो सगळे घालून घेता आमी मिक्सचरान. मसालो बीन पयलींच आमी भाजताना ॲड केलो, सो हांगसर ॲड करपाची गरज ना. आणि हांगसर आमचे चणे बीन उकडून रेडी आसा. चणे उकडून रेडी आसात आणि 4 सिटीत काढून आमी उकडले. आता आमी घेवया रोस करपाक. सगळे रेडी हा. सो हांगसर ॲड करता मिरसांग. त्याच्या मागीर ॲड करूया 1 चमचो मीठ. आता खतखतो येयसर दवरतले आमी. लास्ट ना गोड इल्लेशे ॲड करूंक जाय, मागीर कितें जाता ना मागीर टेस्ट बरी येता रोसाक. सो इल्लेशे गोड ॲड केला हांगसर आमी. आणि तुम्ही मुद्दाम ॲड करून पळया इल्लेशे गोड रोसाक,
मागीर टेस्ट पळया कशी येता ती. सो गायज आता फायनली आमी हो खतखतो येवपाक दवरतली आनी हांगसर रोसाक खतखतो येता म्हणसर आमी भाजी चिरून घेवया. ताळखुळ्याची भाजी दाखयता तुमकां. सो गायज आता हांव तुमकां दाखयता ताळखुळ्याची भाजी आनी ही आसा ती काल आमी ताळखुळ्याची भाजी हाडलेली ती आनी मम्मीन प्रॉपर अशी क्लीन करून घेतल्या, धुवन घेतल्या बरी आनी ती आता ना बारीक चिरतली आनी थोडी जाणां अशीय घालतात, अशीच डायरेक्ट घालता, पूण आमी चिरता आनी तेजेच बरोबर 2 कांदे बीन सगळे चिरून घेतली. सो ही आता बारीक चिरूंक जाय आमकां आनी भाजयेच बरोबर 2 कांदे आनी तुमकां जाय तशें तुमी तिखट जाय जाल्यार चड मिरसांगो घालूं शकता. सो हांगसर मम्मीन मिरसांगो घातल्या आय थिंक सो 5-6. सो आता ती चिरून घेतली अशी. सो गायज पळोवंक शकता हांगसर आमचो टेस्टी रोस्ट रेडी आसा. दाखयता तुमकां. हो पळयात रोस्ट एकदम रेडी आसा आनी आता दाखयता तुमकां ताळखुळ्याची भाजी. आनी हांगसर न्हय मम्मीन ताळखुळ्याची भाजी दवरल्या, तितून कांदो मिरसांग चिरून घातला आनी मातशें उदक घालून तिने शिजत दवरल्या. बाकी आजून काय ॲड करूंक ना, फकत कांदो आनी मिरसांग ॲड केला आनी थोडेंशें उदक ॲड केलां आनी कटींग कशी कितें केल्या ती पळोवंक शकता. तुमकां जाय जाल्यार तुमी व्हडली बीन घालूं शकता, बट आमी हांगसर कटींग केल्या, ही मातशी कट केल्या भाजी. सो गायज शिजत दवरल्या सद्या ती. शिजतानाच न्हू आता मम्मी दाळ ॲड करतली. दाळ घातली का मातशी टेस्ट आनीक बरी येता ताळखुळ्याच्या भाजयेक. आनी ऑप्शनल तुमी न्हय फणसाची जी भिकणां आसता पळय ती सुद्दां घालूं शकता, बट सद्या आमचे कडेन ती ना, तेका लागून आमी घालिना. ती सुद्दां घालून आनीकूच टेस्ट बरी येता, चव एकदम बरी लागता मागीर. सो हांगसर मम्मीन ॲड केल्या दाळ आनी दाळीनूय भरपूर टेस्ट बरी येता ताळखुळ्याक. आनी तुमी कितें ॲड बीन करता जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. आमी तर इतलेच सद्या ॲड करता, सद्या म्हणजे हेच ॲड करता. आता मम्मी ॲड करता हांगसर 1.5 चमचो मीठ आनी हांगसर आमी 10 मिनटां ती शिजत दवरतली आनी तेज्या मागीर सोय ॲड करतली. सो सद्या आमी शिजत दवरया एक 10 मिनटां. सो फ्रेंड्स हांगसर आमची भाजी शिजोवन रेडी आसा, 10 मिनटां शिजत दवरलेले. आता आमी न्हय हलकीशी साखर ॲड करतात, ती बीन टेस्टीक लागून, टेस्ट मातशी बरी येता म्हणून. आनी साखर घातल्या उपरांत टेस्ट बरी येता. चड उडोवंक जायना, हलकीशी उडोवंक जाय टेस्टीक लागून. आनी आता ॲड करता आमी सोय. आनी सोय चड घालीत जाल्यार भाजी बरी लागता. सो हे सगळें मिक्स करून घेवंक जाय आनी सोय ॲड केल्या उपरांत सगळें मिक्स केल्या उपरांत परत एकदा 5 मिनटां दवरूंक जाय शिजत. तेज्या उपरांत आमची ताळखुळ्याची भाजी रेडी. आमची हांगसर ताळखुळ्याची भाजी रेडी आसा.